फळांची परडी आणि शाल घेऊन त्यांचे स्वागत. उक्तावण जे आसा ते आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर यांच्या हस्तुकीन आयज हे जाल्लेले आसा. परत एकदा मोठे टाळे वाजवून त्यांचे अभिनंदन करचे. ब्रीडर at a Kalna river of Tandel Hasapur Pendek constituency has a foundation stone and the laying of the foundation stone of the construction of the flyover at the Dargal from the 484.81 kilometers at the NH 66 rectification of the black spot at the 9.3 special at Dargal या रस्त्याच्या फाउंडेशन स्टोनाच्या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये हांगासर हजर आसात पेडणेचे आमदार बाब प्रवीण आर्लेकर, आमचे उत्तम पार्सेकर प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर, बाकीचे धारगळचे सरपंच, हासापूरचो सरपंच, बाकीचे पंच बाब भुसो, तशेंच आमचे बाब जूड कारवालो, नॅशनल हायवे होता आमच्या ई समोर आशिल्ले म्हणजे सगळे पंच सरपंच म्हणजे मोगाळ भाव भयणानो, PWचो सगळो स्टाफ. आता तूं उलयता आसतना प्रवीणान एक गजाल सांगली, लोकांक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट करप ही संवय जाल्या. आयज ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट आमी 45 crores of rupees स्पेंड करता. जेन्ना आमी नॅशनल हायवे करतालो तेन्ना तुमचेच लोक हो प्रोजेक्ट बंद करपा खातीर रस्त्यार देंवले. आयज तेन्ना जर तो बंद करूंक नासलो जाल्यार हेज्या मदीं जे एक्सिडंट जाले, कोणाचे पांय मोडले, आनी कितें जालें हें जावपाक नासलें. आनी हांव जाल्यार म्हणटलो हेका जे बंद करपाक जे जबाबदार आसले तेच त्या एक्सिडंटाक जबाबदार आसा. म्हजें स्पश्ट मत आसा. आनी म्हाका याद आसा कारण ऑलरेडी आमी फ्लायओव्हराचेरूच हो ओव्हरब्रीज जावपाचो आशिल्लो, तुमकां अंडरपास दोनी कडेन आमी दवरलेले. बट स्वताचो बारीकसो विचार करून थोडे लोक अशा पद्दतीच्या सरकाराच्या प्रोजेक्टाक प्रत्येक फावटी विरोध करीत आसात. पेडण्यात न्ही, पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ज्या ज्या जाग्यार आमी जी डेव्हलपमेंट हाडटा स्टेटीत त्या डेव्हलपमेंटाक विरोध करपाची जी मनोवृत्ती डेव्हलप जाल्ली आसा, राजकीय दृश्ट्याय थोडे जाण विरोध करपाक लागलेले आसा, थोडे जाण स्वताचो हेतू लक्षात दवरून विरोध करपाक लागलेले आसा. तांकां लोकांचें पडलेलें ना, तांकां स्टेटीचें पडलेलें ना, तांकां ट्युरिजमाचें पडलेलें ना, तांकां एक्सिडंटाचें पडलेलें ना, तांकां लोकांच्या मरणाचें पडलेलें ना, तांकां स्वताच्या स्वार्थाचें पडलेलें आसा. आनी म्हणून तर म्हाका दिसता फाटल्या 5 वर्सांक हो प्रोजेक्ट डिले जालो जाल्यार बिकॉज ऑफ तेंच्या खातीर या त्या लोकां खातीर हो प्रोजेक्ट डिले जालो. जर तेंच्यांनी तेन्ना विरोध करूं नासलो जाल्यार हो प्रोजेक्ट फक्त 15 ते 20 कोटीच्या भितर जातलो आसलो. आज केंद्र सरकाराक 45 कोटी रुपया मोडचे पडटा, म्हणजे 25 कोटी रुपया आमी चड मोडटा. 25 कोटी मोडलेल्याचे ना तर हांगासर कितले जाणांचे एक्सिडंट जाले, पांय मोडले, बाकीचे सगळे जाले. हे आमच्या खातीर खरें म्हणजे अशा पद्दतीचे एक्सिडंट हे जावचे न्ही. म्हणून तर आमी म्हणटा की आमच्या खातीर कनेक्टिविटी, सेफ्टी आणि इकॉनॉमिक ग्रोथ ह्या भागाची ही म्हत्वाची आसा. म्हणून पुराय पेडण्या तालुक्याची ओवरऑल डेव्हलपमेंट जाता आसतना अशा पद्दतीची कनेक्टिविटी मोपा इंटरनॅशनल रोड जाल्या उपरांत आमी सातत्यान हो फ्लायओव्हर एट द धारगळ म्हणजे विजन रोड सेफ्टीच्या दृश्टीत आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. म्हणून परत एकदा आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक रिक्वेस्ट केली, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी किंवा आमचे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी रोड्स अँड डेव्हलपमेंटचे मिनिस्टर बाब नितीन गडकरी ज्यांच्यांनी सदोदीत गोंया खातीर सहकार्य दिलां. गोंया खातीर पुराय नॅशनल हायवे हे खरें म्हणजे तांचेच देणें आसा, तेंच्यांनी केन्नाच आमकां ना म्हणूंक ना. हाची जेन्ना हांवें पर्सनल रिक्वेस्ट केली की धारगळ हांगासर आमकां मेजर एक्सिडंट जावपाक लागला, वीच इज अ ब्लॅक स्पॉट जाला आनी आमकां आतां परत एकदा फ्लायओव्हर जाय. खरें म्हणजे ते पयलीं हांसले, तुमच्या तेंच्यांनी सरळ म्हटलें तुमच्या थोड्या लोकांक म्हणालो अक्कल कमी आहा. खरोखरूच सांगता, कारण जर आमी दिताले तेन्ना तुमी ना म्हटलां आनी आतां तुमी परत मागोंक येता, हें तुमकां कळपाक जाय आशिल्लें. म्हणून म्हणजे समेस्त गोंयच्या लोकांक म्हजें इतकेंच म्हणणें आहा की सरकाराचो जेन्ना विजन दवरून प्लॅनिंग करता आनी एखादी डेव्हलपमेंट करता ताचो दूर दृश्टिकोन आसता. फुडल्या 50 वर्सांचें विजन आमी मुखार दवरता आनी तो प्लॅनिंग करता. आनी तें प्लॅनिंग करता आसतना अशा पद्दतीचे अडथळे हे आनीक परत एकदा हाडचे न्ही. अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आमी सातत्यान पळयता की सेफर हायवे, मॉडर्न डिझायन आनी व्यवस्थित रित्या अशा पद्दतीचो एक्सेस हो लोकांक मेळचो जेणे करून एक्सिडंट प्रोन सगळे कमी जावचे. म्हणून तर अशा पद्दतीचे आमी हायवे जे आसा हो करता. हो 1 किलोमिटरचो फ्लायओव्हर आमी हांगासर डेव्हलप जो 45 crores करता. 4 स्पॅनचो रोड आसतलो, 32 मिटरचो ईच.
त्याची कॅरेज वेट जी आसा ही 24 मिटर आसा विच इज अगेन द 6 लेन. कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो कन्हैयाजी लाल अग्रवाल हो प्रोजेक्ट टार्गेट दवरून आमी काम करता. नोव्हेंबर 2026 पर्यंत हो प्रोजेक्ट पुराय जावपाक जाय आनी हो प्रोजेक्ट पुराय जावपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय. कारण आमी पळयता की प्रोजेक्ट चालू आसतना वेगवेगळ्यो गजाली हांगासर जे सहकार्य जाय ते स्थानीक पंचायतीन दिवचें पडटलें, स्थानीक लोकांनी दिवचें पडटलें. नाल्यार लोकांक संवय जाल्ली आसा काम चालू आहा मरे तें बंद कर वेगवेगळ्या कारणां खातीर. ही मनोवृत्तींतल्यान भायर जर सरत जाल्यार दिल्ल्या टार्गेटान 540 दिसाच्या भितर हो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करपाक शकतले. आनी म्हाका खात्री आसा की हांगासर जावपी जे म्हणजे हायवे वयलो मुवमेंट हो फास्ट ट्रॅक पैकी जातलो. हांगासर कंजेशन जावचें ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें जें आसा इट इज सेफ्टी. जे भुरगे हो रोड क्रॉस करता हेवटेच्यान तेवटेन तांकां पोंदच्या पोंदा तो क्रॉस करपाक मेळटलो, ह्या लोकांक तेवटेंतल्यान वचपाक मेळटलो. आनी दोनूय सर्वीस रोड आसा हे सर्वीस रोड चालू उरतले. दुसरो जो आज आमी ब्रिजाचो फावंडेशन स्टोन घालता विच इज कळना हांगासर जो आमी ब्रीज जो बांदता 30 वर्सां पयलीं हो ब्रीज बांदलेलो. आमी गोंयांतल्या सगळ्या ब्रिजांचे ऑडिट केलां आनी अशे 30 वर्सां पयलींचे जे किंवा जे ऑडिट जाल्या उपरांत जाका बांदपाची गरज आसा हे ब्रीज बांदपाक घेतल्या. होय ब्रीज बांदता आसतना आमी तो RCC ग्रीड ब्रीज वॉट इज अ सिंगल कंपोजीट स्टील टॉप ग्रिडर हाजेर हो कळना रिवराचेर चांदेल आसापूर हाका हो ब्रीज बांदता. आनी हो विच इज अ क्रुशल मोमेंट म्हणजे 60 मिटरची लेंथ जरी आसली 30 कोटी रुपया आमी ह्या ब्रिजा खातीर खर्च करता. म्हणजे तुमी एक गजाल लक्षात घेयात. खरें म्हटल्यार आयच्या एका दिसाक आमी 75 कोटी रुपया पेडण्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर मोडटा. आनी हे मोडटा आसतना हांव बारीक बारीक रस्त्यांचें सांगना, मेजर जे ब्रिजीस बांदता पळय न्हू ताजेरूच हांव उलयलां. हे सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. परत होय ब्रीज आमी येता त्या 360 दिसाच्या भितर म्हणजे फक्त एका वर्सांत हो ब्रीज आमी कंप्लीट करतले. थंयसर रावपी लोकांनी बी आमकां सपोर्ट करचो. आमी सातत्यान रुरल कनेक्टिविटी वाडची, स्ट्रेंथनिंग द लिंक म्हणजे हे जे आसा हाजो ट्रान्सपोर्टेशन बाकीच्या त्या सायडींतल्यान भायल्यान येवपी लोकां खातीरय बरें पडटलें. डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे, डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट व लोक जे सातत्यान ट्रॅव्हल करता हांच्या खातीरय बी तो खूब म्हत्वाचो आसतलो. आमी सदोदीत आमच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आमचें सरकार हे मोग दवरून काम करीत आसा. हांव पळयता की पेडण्यात फाटल्या 6 वर्साच्या म्हज्या कार्यकाळात बदल जाल्लो आमी सगळे जाण ताका विटनेस आसा. हांव मुद्दामून सांगता 2019 हांव मुख्यमंत्री जालो आनी मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांव कंटिन्युअसली पेडण्यात ट्रॅव्हल करता. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पेडण्यात डेव्हलप जाला तितको इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी खंयच्याच तालुक्यात डेव्हलप जावंक ना. हे खरें म्हणजे पेडण्याकारा खातीर व्हडली देण आसा. बरेचशे फावटी कितें दिलें काय विचारतात. कारण येदी व्हडली इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा डेव्हलप जावप इट इज ऑटोमॅटिकली म्हणजे पुराय ह्या परिसराची व्हॅल्यू ही खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर जे येवपी ट्युरिस्ट हॉटेल्स आसात, हांगासर येवपी वेगवेगळे प्रोग्राम्स आसात, हेच आमकां हांगासलें ट्युरिजम जें आसा हें खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयता. म्हणून आमी जाका म्हणटा की हिंटरलँड डेव्हलपमेंट आसतली किंवा बाकीच्या एकंदर आमी मोग दवरून म्हणजे हांगासलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी इकॉनॉमीक ग्रोथ हाजेर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिता. म्हणून तर आज मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे गोंयांत येता. आमी म्हणटा की आज आमी कंप्लिटली उत्तरेक आसा जाल्यार दक्षिणेंतल्या त्या टोकाक म्हणजे काणकोण हांगासर पर्तगाळ मठात 550 वर्सां एखाद्या मठाक पूर्ण जाता. 77 फीट प्रभू रामचंद्रांची मुर्ती ही थंयसरच्या इनॉग्रेशनाक आनी आमी म्हणटा की थंयसरल्या एक्झिबिशन आनी देवूळ हाच्या उक्तावणा खातीर मानादीक प्रधानमंत्री थंय येता. हे आमच्या खातीर गौरवाची गोश्ट आसा. आनी त्याच निमित्तान तांच्यांनी केल्लो सपोर्ट हांगासलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर आमकां सगळ्या जाणांक याद आसा की आमी पत्रादेवींतल्यान जर काणकोण पावतले आसत जाल्यार कमीत कमी पयलीं 4 वरां लागतालीं. पत्रादेवीच्यान काणकोण पावता म्हणसर 4 वरां लागतालीं. आज तोच रोड आमी आयच्या घडीक आमकां 2 वरां लागता. पण हांव मोठ्या अभिमानान सांगता आनीक थोड्या दिसांनी आमची जेन्ना उरलेली कनेक्टिविटी पुराय जातली तेन्ना 1.5 वरांत आमी पत्रादेवीच्यान काणकोणा पावपाक शकतले. म्हणजे ही कनेक्टिविटी आसा. आनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी हांगासलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक सातत्यान आमकां सपोर्ट केला. डबल इंजीन सरकारा खातीरच हें सगळें पॉसिबल जालां. अदरवायज इट इज पॉसिबल नाशिल्लें. गोंयच्या पुराय इतिहासात फाटल्या 63 वर्सांक ह्या 10 वर्सांक जो विकास जाला तो विकास केन्नाच जावंक नाशिल्लो. अशा पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट मागीर ते रोड आसतले, ब्रिजीस आसतले, हॉस्पिटल्स आसतले किंवा आमचो ओवरऑल टुरिजम डेव्हलपमेंट आसतली. ही डेव्हलपमेंट आमी केन्नाच पळोवंक नाशिल्ली. त्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट आज आमकां दिसता. म्हणून हाका सपोर्ट करपा खातीर म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी फुडें येवपाची गरज आसा.
आणि हे कित्या खातीर तर हे गोंया खातीर. हे कित्या खातीर तर गोंयांतलें ट्युरिजम डेव्हलपमेंट करपा खातीर, गोंयांतली इकॉनॉमीक ग्रोथ डेव्हलपमेंट जावपा खातीर आमी विजन पळयता अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. विकसीत भारत 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचें विजन हे मोख दवरून आमी सगळे जाण काम करता. आणि ते करता आसतना विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं आमचें गोंय हे पूर्ण डेव्हलप जावचें म्हणून त्या दृश्टीन आमी काम करता. आणि लोकांचो तेंको आसत, लोकांचो सपोर्ट आसत, आयच्या युवकांचो सपोर्ट आसत जाल्यार हे जावपाक बेगीन जातलें. आणि गोंयची जेन्ना ग्रोथ जाता आसतात तेन्ना गोंयच्या प्रत्येक मनशाची ग्रोथ जावची हाच्या दृश्टीन आमी सातत्यात काम करता. आणि म्हणून तर हांव म्हणटलो की आयच्या ह्या प्रोजेक्ट फावंडेशन स्टोनाच्या निमित्तान हो प्रोजेक्ट आमी जवळपास 45 कोटी रुपयाचो हो प्रोजेक्ट हांगासर आज काम सुरवात करता. आणि 30 कोटीचो प्रोजेक्ट आसापूर चांदेल हांगासर सुरवात करता. नक्कीच म्हाका सांगता आसतना फुडल्या 25 वर्सांक ह्या पेडण्या पुराय तालुक्याचो चेहरो मोहरो बदलतलो हे सांगता आसतनाय बी म्हाका खूब खोस भोगता. अशाच पद्दतीचो तुमचो मोग हो सदोदीत म्हणजे सरकारा खातीर तुमी तेंको दिला तो असोच आसूनी. आणि ह्या पद्दतीनय बी विकसीत गोवा डेव्हलप करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसतलो, आधार आसतलो काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की भारत माता की. खूब खूब धन्यवाद. ताळ्यांनी ताका वेलकम करी आमी पेडण्यान. खऱ्यांनीच गरज आसले ज्या आयज 2 खांब्या कडेन तो कितलीशीच वर्सां जाली हांगासर हो प्रोजेक्ट रेडी जाल्लो, हे रोड हायवे. आणि त्या टायमार हो आमचो 2 खांब्या कडेन जो फ्लायओवर त्या टायमार म्हाका दिसता हो जांग जावल्लो. त्या टायमार लोकांनी खंय ऑब्जेक्शन हाडून ते काम थंयसर बंद केल्लें आनी तो फ्लायओवर जावंक ना. जेन्ना हांगासर हो हायवे स्टार्ट जालो तेन्ना खुबशे एक्सिडंट जावंक लागले. तेन्ना लोकांक तेजी खऱ्यांनीच गरज कळ्ळी. कितें लोक म्हाका दिसता हांगासर एक्सिडंटान पांय मोडले, हात मोडले, तशेंच म्हाका दिसता मेलेय बी हांगासर लोक. ताका लागून लोकांक खऱ्यांनीच कळ्ळें कितें हांगासर फ्लायओवराची खरेंच ती गरज आसली त्या टायमार. तें आमी करून दिवंक ना. ते आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्टींग दिवन जे आयज हांवें सीएमाक सांगून सीएमान हें काम आमचें एज फास्ट हो आयज आमचो धारगळचो 2 खांब्या कडेन फ्लायओवर तसोच आमचो सेकेंड फ्लायओवर आमच्या हितून पेडण्या सेकेंड फ्लायओवरूय आतां ऑलरेडी तोय बी पास जाल्लो आसा. तोय बी एज फास्ट तेजेय बी आमच्या फावंडेशन स्टोन तेजेय बी जातले. तशेंच आनीक आमच्या चांदेल आसापूर तोय बी खूब वर्सां जाली. तोय बी फ्लायओवर आमकां खऱ्यान गरजेचो आसलो. ताका लागून आयज आमच्या सीएमान बरें हे काम आमचें करून दिल्लें आसा. आनी आयज हो दोनूय हेजे रिजाचे फावंडेशन हांगासर आमी आयज केल्लें आसा. ताका लागून हांव मनाक आजासून आमच्या सीएमाक हांव थँक्स म्हणटा. आनी जी आनीक आमची खुबशीं कामां आतां उरलेलीं आसा जे आयज आमच्या रोडांची हायवेंची रोडांचे इंटरनल रोडूय आहा, थोडे आमच्या भितरले रोडांचे ते कामां एज फास्ट ते फायली ऑलरेडी पास जाल्ल्यो आसा. आनी आतां थोड्याच दिसांनी हे पावसाक लागून ते कामां उरलेलीं ते आतां एज फास्ट ती कामां जातलीं आतां. तशेंच आमचो डायनेमीक सीएम तो आमकां पेडण्यान बऱ्यान बरो हो आमकां सपोर्टींग आहा. आनी सदांच आमकां पेडण्यांक लागून खंयसरूच कमी पडोंक दिना. ताका लागून असोच तेजो आमकां सपोर्ट आसचो. आनी हांगासर सगळे जाण आमचे सरपंच मेंबर्स हांगा सगळे जाण तुमी येयले त्या बद्दल आमकां मनाक आजून थँक्स म्हणटा.